नमस्कार येवकार गोवा टुडे निक्ती नागवेकार सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स। म्हादयचो इशू सुप्रीम कोर्टान पूण मॅटर सद्याक लिस्टेड ना। 13 मेक चीफ जस्टिस खन्ना जाता निवृत्त उपरांत बेंच सुटयेर। आता शक्यता जुलयाची म्हादयक फक्त तारीख पे तारीख। गोंयान खडी क्रशरांचो कारभार वाऱ्यार फक्त लायसन्स रिन्युवलाकूच इन्स्पेक्शन। केंद्रान घातिल्ल्या नेम अटींचे कांय जाणांकडल्यान उघड उल्लंघन। खासा रिपोर्ट। फाटल्या 5 वर्सांत मोबायल मिसिंगाच्यो सगळ्यांत चड केशी कळंगुटे। ताच्या फाटोफाट म्हापसा, वास्को, कोलवा। पुलिसांचो मोबायल मिसिंग रिपोर्ट CEIR पोर्टलाचेर। मांद्र्या मतदारसंघ बीजेपीचोच मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य सारखे। आदलो मुख्यमंत्री पार्सेकार मिडिया मुखार। पहिली बीजेपी तिकेट कोणाक नाका आशिल्ली, आता परिस्थिती वेगळी। बीजेपीचो 46वो स्थापणूक दीस व्हडा उमेदीन गोंयभर बूथ, ब्लॉक आनी जिल्लो पावण्यार कार्यावळी। आणि गोंयभर रामजल्माचे सुवाळे, रामाची देवळां सजली। 12चे मुहूर्तार रामाक पाळण्यान घालून उत्सव सुरू। सगळे कडेन भक्तिभावान रामनम। पळयात रामजल्म। खबरो विस्तारान। म्हादय प्रश्नाचेर सुप्रीम कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हूण सरकाराचो दावो। मात सद्याक परिस्थिती पळयल्यार तारीख पे तारीख। म्हादयचे प्रकरण 1-2 फावट सुप्रीम कोर्टान लिस्ट जाल्ले खरे, मात सुनावणेक आयलेच ना। एप्रील लागलो आनी 13 मेक चीफ जस्टिस खन्ना निवृत्त जाता। ताका लागून महत्वाच्यो याचिका सध्या तरी लिस्ट जावपाची शक्यताय उणी। एका वाटेन कर्नाटकाच्या म्हादय खातीर हालचाली वाडटात। गोंय सरकार मात सुप्रीम कोर्टांतल्यान न्याय मेळटलो म्हूण सांगता। मात सद्याक म्हादयच्या केशीची परिस्थिती कितें ती पळयात। म्हादयची केस आता जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टा मुखार येवपाची शक्यता आहे। नोव्हेंबर 2024 म्हादयचे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात आशिल्ले तेन्ना सरन्यायाधीश संजीव खन्नान म्हादय विशींच्या 3 राज्यांच्यो याचिका 20 जानेर 2025 रिलिस्ट केल्ले। जानेरातूच हाचेर योग्य तो निर्णय दितले म्हूण ताणें सांगिल्ले। ते उपरांत 23 जानेर 2025 मॅटर लिस्ट जाल्ले। केशीचो सिरियल नंबर आशिल्लो 117। पूण हेर मॅटरांक लागून म्हादयचो मॅटर बेंचा मुखार आयलोच ना। ते उपरांत 30 जानेराक परत 112वो मॅटर लिस्ट जाल्लो। तेवूय दिसा हेरांक लागून म्हादयचो मॅटर आयलो ना। ते उपरांत 13 फेब्रुवारी 2025 37 नंबरार म्हादयचे मॅटर लिस्ट जाल्ले, मात फायनल लिस्टात म्हादयचे मॅटर गायब। ते उपरांत हेर लिस्टांनी म्हादयचे मॅटर आयलेच ना। आता चीफ जस्टिस संजीव खन्ना 13 मे 2025 निवृत्त जावपाचो। ताका लागून इतले व्हडले मॅटर ताच्या मुखार येवपाची शक्यताय सामकीच उणी। मे उपरांत बेंच सुटयेर वतलो। जुलयात नव्या जस्टिसाच्या फुडारपणान नवो बेंच बसतलो तेन्ना म्हादयच्या मॅटराचे भवितव्य थारतले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी। गोंयांतल्या खडी क्रशरांचो कारभार वाऱ्यार फक्त लायसन्स रिन्युवलाकूच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ इन्स्पेक्शन करता। केंद्रान घालून दिल्ल्यो अटी आनी नेम पाळटात काय ना ते विशीं इन्स्पेक्शन रिपोर्टांत अर्दीकुटी म्हायती। केंद्राच्या कांय अटींचो उल्लेख ना। कांय जाणांनी पर्यावरण रिपोर्ट दिल्लेच ना। आमदार संकल्प आमोणकराच्या प्रस्नाक विधानसभेन लेखी जाप। केंद्र सरकाराच्या डायरेक्शना प्रमाण गोंयांतले खडी क्रॅशरांक गोंय प्रदूषण नियंत्रण मंडळान घालून दिल्ल्यो अटी आनी नेम पाळटात वा ना ते विशीं आमदार संकल्प आमोणकरान विधानसभेत लेखी प्रस्न विचारिल्लो। मेळिल्ल्या जापेंतल्यान खडी क्रॅशरांचो कारभार वाऱ्यार सोडिल्ल्याचें स्पश्ट जाला। प्रदूषण नियंत्रण मंडळ फकत लायसन्स रिन्युवलाकूच इन्स्पेक्शन करता। हेर वेळार इन्स्पेक्शन केल्ल्याची जाप ना। केंद्र सरकारान 1 ऑगस्ट 2023 वर्सा खडी क्रॅशर ऑपरेटरांक गायडलायनी घातिल्ल्यो। गोंय राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळान त्यो गायडलायनी चालीक लावपा विशीं गोंयच्या खडी क्रॅशरांक परिपत्रक काडून कळयिल्लें। तातूंत प्रदूषण सांबाळपाक क्रशर वाठारांत CCTV कॅमेरा बसोवंक सक्ती केल्ली। वाठारात धुल्ल प्रदूषण जावचे न्ही म्हूण स्प्रिंकलर बसोवपाक सांगिल्ले।
रस्त्याचेर उदक मारप, उदका साठ्याक वेगळी व्यवस्था करप सक्ती ह्या मुख्य नेम अटी सयत आनी खूबश्यो अटी घाल्ल्यो. केंद्र सरकारान घालून दिल्ल्यो नेम आनी अटी सगळ्यांनी पाळच्यो अशे आदेश प्रदूषण नियंत्रण मंडळान दिल्ले. प्रदूषण नियंत्रण मंडळ क्रॅशरांचे इन्स्पेक्शन करता. मात चडश्यो म्हत्वाच्यो अटी क्रॅशर ऑपरेटर पाळटात काय ना त्या विशीं अर्दी कुटी म्हायती. आमदार संकल्पाक कितें जाप मेळ्ळा ते पळयात. 20 मार्च 2023 दिसा प्रदूषण नियंत्रण मंडळान कासारवर्णेच्या हळणकर इंडस्ट्रीज क्रॅशराचे इन्स्पेक्शन केले. क्रॅशर ऑपरेटरान एअर रिपोर्ट बँक गॅरंटी दिल्ली ना. 29 ऑगस्ट 2024 दिसा हळणच्या एस कुमार मेटल क्रॅशराचे इन्स्पेक्शन केले. क्रॅशरान पर्यावरण दाखलो आनी बँक गॅरंटी दिल्ली ना. सगळ्यो अटी पाळटा काय ना म्हूण आशिल्ल्या कॉलमात नो म्हूण स्पश्ट. हळणच्या समर्थ मेटल क्रॅशराचे 16 एप्रिल 2024 दिसा इन्स्पेक्शन केले. तांणी पर्यावरण दाखलो, बँक गॅरंटी आनी हेर कांय अटींचे उल्लंघन केला. हणखणे पेडणेच्या साई मेटलान एअर रिपोर्ट, पर्यावरण रिपोर्ट दिल्ले ना. 10 डिसेंबर 2021 दिसा इन्स्पेक्शन जाल्ले. लाटंबर्सेच्या एस के मेटलान एअर रिपोर्ट, पर्यावरण रिपोर्ट आनी बँक गॅरंटी दिल्ली ना. 5 ऑगस्ट 2024 दिसा इन्स्पेक्शन केले. लाटंबर्सेच्या रेखा स्टोन क्रॅशरान एअर रिपोर्ट, पर्यावरण रिपोर्ट आनी बँक गॅरंटी दिल्ली ना. 27 डिसेंबर 2024 दिसा इन्स्पेक्शन केले. दिवचलच्या श्रीराम आनी गोविंद मेटलान पर्यावरण, एअर, एम्बियंट रिपोर्ट दिल्ले ना. 3 ऑक्टोबर 2024 दिसा इन्स्पेक्शन जाल्ले. गोंयभरच्या आनी खुबशा क्रॅशरांचे 3 वर्सां मायज इन्स्पेक्शनूच जाले ना. केंद्रान घालून दिल्ल्यो अटी प्रमाण आनीकूय खुबश्यो अटी आसात, तांचे विशीं इन्स्पेक्शन रिपोर्टात खंयच मेन्शन केल्ले ना. सीसीटीव्ही कॅमेरा बसयलात, तांच्या मॉनिटरिंगा विशीं म्हायती ना. प्रदूषण आडोवपाक बसयल्ले स्प्रिंकलर कितलो वेळ चालू आसतात तांचे मॉनिटरिंग ना. रस्ते आनी भितरल्या वाठारांत धुल्ल जावची न्ही म्हूण कितें जतनाय घेतला ताचेर फोकस ना. धुल्ल प्रदूषणाच्यो सगळ्यो नेम आनी अटी पाळ्ळ्यात जाल्यार वाठारांतल्या झाडांचेर धुल्ल कशी ताची जाप ना. प्रुडंटा खातीर ज्ञानेश्वर वराक. फाटल्या 5 वर्सांनी कळंगूट वाठारांत सगळ्यांत चड मोबायल मिसिंगाच्यो केसी वर्स 2020 660 आशिल्ल्यो, त्यो वर्स 2024 2468 इतल्यो जाल्यो. मोबायल मिसिंगाच्यो केसी तडीक लावपाक पुलिसांचो स्पेशल सेल ना. पुलीस स्टेशनार मिसिंग केस नोंद करून पुलीस तपास करतात. मिसिंग रिपोर्ट पुलीस CEIR पोर्टलाचेर अपलोड करतात. फाटल्या 5 वर्सांचो मोबायल मिसिंगाचो डाटा पळयल्यार कळंगुटे वाठारांत सगळ्यांत चड मोबायल मिसिंगाच्यो केशी नोंद. मोबायल मिसिंगाची कागाळ आयल्या उपरांत त्या वाठारांतल्या पुलीस स्टेशन कागाळ नोंद करता. ताच्या उपरांत पुलीस मिसिंग रिपोर्ट CEIR पोर्टलाचेर अपलोड करतात. आतां पळयात फाटल्या 5 वर्सांचो डाटा. वर्स 2020 कळंगुटे वाठारांत 960 केशी नोंद जाल्ल्यो, जाल्यार त्याच वर्सा म्हापसा 619, वास्को 340 आनी कोलवा 259 केशी नोंद जाल्ल्यो. डाटा पळयल्यार कळंगुटे सगळ्यांत चड केशी नोंद जाल्ल्यो. वर्स 2021 कळंगुटे 1464 केशी नोंद जाल्ल्यो, जाल्यार म्हापसा 1167, वास्को 414 आनी कोलवा 399 केशी नोंद जाल्ल्यो. वर्स 2022 फकत वास्कोचो डाटा मेळटा, हेर वाठारांतलो डाटा मेळना. वास्को 2022 506 केशी नोंद जाल्ल्यो. वर्स 2023 कळंगुटे 2765 केशी नोंद जाल्ल्यो, जाल्यार म्हापसा 1344, वास्को 325 आनी कोलवा 376 केशी नोंद जाल्ल्यो. वर्स 2024 परत कळंगुटे 2464 केशी नोंद जाल्ल्यो, जाल्यार म्हापसा 1209, वास्को 393 आनी कोलवा 373 केशी नोंद जाल्ल्यो. वर्स 2025 28 फेब्रुवारी मेरेनचो डाटा आयला. 2 म्हयन्यांत कळंगुटे 475 केशी नोंद जाल्यात. ताच्या उपरांत अंदू पणजे वाठारांतल्या केशींचो डाटा एड जाला. पणजे 2 म्हयन्यांत 244 केसी नोंद जाल्यात, जाल्यार म्हापसा 206, वास्को 93 आनी कोलवा 68 केशी नोंद जाल्यात. फाटल्या 5 वर्सांचो डाटा पळयल्यार दर वर्सा कळंगुटे सगळ्यांत चड केशी. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. मांद्रे मतदारसंघ भाजपाचोच. मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य सारके. 2002 थंय भाजपाचे कमळ फुल्ले. पयलीं भाजपाच्या तिकेटीर कोण रावपाक सोदिनाशिल्लो, मात आतां परिस्थिती बदलल्या. आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकार मिडिया मुखार. मांद्र्या 2027 बीजेपी जिखता म्हूण कांय दीस आदीं कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयल्लो.
मांद्रे मतदारसंघात 2027 कमळूच फुलतले म्हण कार्यकर्त्यांच्या मेळाव्याक मुख्यमंत्री उलयल्लो। आता आदलो मुख्यमंत्री आणि आदलो बीजेपी फुडारी लक्ष्मीकांत पार्सेकार म्हणटा मुख्यमंत्र्याचे वक्तव्य सारखे। आताच्या आमदारान विकास कामांचेर फोकस करचो म्हण पार्सेकाराचो जिताक सोल्लो। सगळ्यांनी ही कामाची नांदी असा असे समजून आम्ही 27च्या इलेक्शनाची तयारी आजपासून सुरुवात केली हे लक्षात दवरचे आणि 27 परत एकदा मांद्रे मतदारसंघात कमळ फुलतले ह्या मुख्यमंत्र्यान घोषणा केली ही बरी असा आणि आनंदाची असा। मांद्रे मतदारसंघ हो भाजपचो हो 2002 पासून तेचेर शिक्कामोर्तब जाला। ताच्या पयलीं की 1-2-3 इलेक्शन्स ही 365 मतांपासून आमची उपलब्धी। कोण रावूंक तयार नासले किंवा भाजपवाले म्हटल्यार आयकून घेवपाक तयार नासले किंवा आमचे कडल्यान पळ काडटाले ते लोकांनी अखेर बीजेपी घेतलेली स्विकारली आणि ताच्या नंतर मागीर तो भाजपचोच मतदारसंघ आसा। आयचो आमदार जीत आरोलकार आसा तो एक फावटी येवन सगळे हेंची म्हायती घेवन गेलो। ताणे आपली हुशारी ही ते पूल कंप्लीट करपाक लावची, ताणे हुशारी ही इलेक्ट्रॉनिक सिटी मार्गाक लावपाक लावची, कारण तेचें काम ठप्प पडल्यार आतां 8 वर्सां जालां। पुलाचें तशेंच आसा। प्रुडंटा खातीर मकबूल मागीमणी। बीजेपीच्या 46व स्थापणूक दिसाच्यो पुराय देशांत कार्यावळी। गोंयांतूय बूथ, ब्लॉक आणि जिल्लो पावण्यार व्हड्या दबाज्यान स्थापणूक दिसाच्यो कार्यावळी। पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी राष्ट्र सर्वोपरी ही भावना मनान दवरून काम केला। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत उलयलो। गोंय मुक्त जावन 50 वर्सांत जो विकास जावंक ना तो ह्या 10 वर्सांत पळयलो म्हण मुख्यमंत्री उलयलो। भारतीय जनता पक्षाच्या 46व्या स्थापणूक दिसाच्यो पुराय देशात कार्यावळी जाल्यो। गोंयांतूय बूथ, ब्लॉक आणि जिल्लो पावण्यार व्हडा दबाज्यान स्थापणूक दिसाच्यो कार्यावळी जाल्यो। आम्ही राष्ट्र सर्वोपरी या भावनेतल्यान आम्ही काम करीत आयिल्ले आसा। गोंय स्वतंत्र जावचें म्हणून जशें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांत आयिल्ले त्याच बरोबर जनसंघाचे तेन्नाचे नेते जगन्नाथराव जोशी हांचेय बी गोंयच्या मुक्ती लढ्यात म्हणजे भारतात स्वतंत्र संग्रामात गोंयच्या स्वतंत्र सैनिकांचे योगदान आसाच आसा, पण जनसंघाच्या नेत्यांचेही योगदान हे तितकेच म्हत्वाचें आसा। भारतीय जनता पार्टी 1980 जरी स्थापन जाली आसत जाल्यार जनसंघ जनता पार्टी ते भारतीय जनता पार्टी पर्यंत म्हणजे गोंय मुक्तीच्या स्वातंत्र्य संग्रामापासून गोंयच्या ह्या उदरगतीपर्यंत भारतीय जनता पार्टीच्या आणि जनसंघाच्या नेत्यांचे योगदान हे खूप व्हडलें आसा। आणि ताकाच लागून गोंयांत 50 वर्सांनी जो विकास जावन आशिल्लो तो विकास आमी ह्या 10 वर्सांच्या कार्यकाळात पळयलो आणि आमी स्वप्न पळयता फुडल्या 25 वर्सांचे। आमी विकसीत भारत 2047 हे करता आसतना विकसीत गोवा 2047 हे करचे हे स्वप्न मुखार आमचें आसा। आमी राजकारण जर करता आसत जाल्यार नेशन फर्स्ट तृतीय पार्टी तृतीय आमी ह्या भावनेंतल्यान आमी राजकारण करता। हो यत्न असाच फुडें चलतलो। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचे जे स्वप्न आसा विकसीत भारताचे ते 2047 इतल्या खातीर की 1947 आमचो देश स्वतंत्र जाल्लो तो 2047 100 वर्सां पूर्ण जाता। त्या 100व्या वर्साक सुवर्ण महोत्सवाच्या वेळार आमचो भारत हो जगाच्या नकाशाचेर नंबर 1 आसतलो, विश्वगुरू आसतलो आणि विकसीत भारत जातलो। तशेंच फुडें व्हरतले। हे सगळे जे कितें आसा ते कार्यकर्ते चार्ज जाले। कार्यकर्त्यांनी ह्या सगळ्या गोष्टीचो विचार करून संपूर्ण जीवन काही अशें आसा अशें जाले पळय आनी कार्यकर्ते आसात, पूण अशे कार्यकर्ते आसात ते कार्यकर्ते दिसना ते कितें फावंडेशन आमचे बुनयादीचे फातर आसात। प्रचारक म्हणून संपूर्ण जीवन पक्षा खातीर दिल्ले अशे कार्यकर्ते हजारोनी कार्यकर्ते आहात ते दीस रात भारतीय जनता पक्ष संवसार ना काय ना आनी म्हणून तांच्या ह्या बुनयादीच्या आदाराचेर आज भारतीय जनता पक्षाची बिल्डींग उबी आसा। जाल्यार स्थापणूक दिसा निमतान भाजपाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या घरा तशेंच कार्यालयांनी भाजपाचो बावटो उबयलो। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट। आयतारा रामनम पुराय देशांत आनी गोंयांतूय सकाळ सावन रामाच्या देवळांनी रामजल्माचे उत्सव सुरू जाले। दनपारां 12 रामजल्माचो सुवाळो राम जल्माची तीत रामनम म्हूण मनयतात। रामाक पाळण्यान घालून उत्सवाक सुरवात जाता। गोंयान रामराज्य आसाच ते आनीकूय बी सुराज्य जावचें म्हण आमचो यत्न आसतलो। मुख्यमंत्री भाटले राम मंदिरान उलयलो। पळया गोंयान वेगवेगळे कडेन जाल्ले रामजल्माचो सुवाळे।
पुराय देशात आणि गोंयांतूय सकाळ सावन रामाच्या देवळांनी राम जल्माचे उत्सव सुरू जाले. भाविकांनी व्हडा संख्येन हाजिरी लावन राम जल्माचो उत्सव मनयलो. गोंयांत रामराज्य आसाच ते आनिकूय बी सुराज्य जावचें म्हण आमचो यत्न आसतलो. मुख्यमंत्री भाटले राम मंदिरांत उलयलो. समेस्त गोंयकारांक आज रामनमीच्यो खूब खूब शुभेच्छा. रामजल्म हो पुराय देशभर त्या व्हडा उत्साहात मनयता. त्याच धर्तीचेर गोंयांत सुद्धा प्रत्येक गांवांतल्यान ज्या जाग्याचेर राम मंदिर आसा, हनुमान मंदिर आसा किंवा इतर मंदिरां आसा त्या ठिकाणी सुद्धा राम जन्म हो व्हडा उत्साहान मनयता. गोंयकार म्हणजे प्रभू रामचंद्राशी जे कितलीशींच वर्सां पासून हो ज्या मंदिरांत आमी आज भाटल्यातले आयल्या ते 150 वर्सां जुने मंदिर. हे इतिहास पळयात की स्वतंत्र पूर्व काळा पासून राम जन्म तितक्याच मोठ्या उत्साहान मनोवपी असे गोंयकार आसात. आयच्या राम जन्माच्या दिसा हांव सगळ्या जाणांक राम जन्माच्यो शुभेच्छा दिता आसतना गोंयांत रामराज्य आसात ते आनिकूय बी सुराज्य जावचे हाच्या खातीर आमचो सदोदीत प्रयत्न आसतलो. लोकांक रामराज्याची प्रचिती सदोदीत येवची हाच्या खातीर गोमंतक्यांनी म्हणजे भारतीय जनता पार्टीचो आज स्थापना दिली आसा. सदोदीत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टीचेर दवरचो इतक्याच लोकां लागीं मागता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. दोन 2017च्या बलात्कार आणि खुनाच्या केसीन आजीवन बंदखणीच्या ख्यास्तीक विकट भगताचे हायकोर्टान आव्हान. या सप्तकान याचिका एक वेळ सुनावणेक येवं येता. वर्स 2022 भगताक दोशी थारावन आजीवन बंदखणीची खास्त दिल्ली. 28 वर्साच्या आयरिश पर्यटक चलयेचेर बलात्काराच्या केसीन ताका मडगांव डिस्ट्रिक्ट आणि सेशन्स कोर्टान दोशी थारायल्लो. दिवचल वाठारांत कांय जाण बेकायदेशीरपणान झाडांचेर खिळे मारून जायरात फलक लायतात, रातच्यो लायटी घालतात. ताका लागून झाडांक दुखापत जाता म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्टांचो दावो. अशा लोकांचेर कारवाय करची म्हूण मागणी. दिवचल वाठारात कांय जाण जायराती करपाक झाडांचेर जायरात फलक लावपाक खिळे मारतात. कांय जाण रातच्यो लायटी घालतात. अशा लोकांचेर योग्य ती कारवाय करची म्हूण पर्यावरण एक्टिव्हिस्टांची मागणी. मनशाक जशी संवेदना आसा तशीच ती झाडांक लेगीत संवेदना आसता. पूण आमी हे पुराय विसरलेले आसा आनी ताका लागून कोणाक जर कसल्या गजालीचो बोर्ड लावपाक जाय चड करून झाडाचेरूच म्हणजे त्रास करतात, खिळे मारतात आनी रातच्या वेळार तर तेंचेर लायट घालून एकंदर आमी ह्या झाडाच्या अस्तित्वाकूच बाधिकार हाडटा. आमी विसरता की झाड हे एक आश्रयस्थान असता कृमी किटकांचे. झाड हे आश्रयस्थान असता तरातरांच्या पक्ष्यांचे. वन खात्याचे अधिकारी जे आसा त्याचेर कांय पॉलिसी सरकाराची ना आनी सरकार जे आसा ह्या सगळ्या गजालीक प्रोत्साहन दीत आसा. जे कितें एडवर्टायजमेंट करता ती झाडांक लोक दसप, खिळे मारप करप ना. म्हणजे तांकां जितले हें आसा तितली ती झाडां म्हणजे सजीव तांकां हें दुखता कळटा म्हणून तशेंच थोडे केबल बांदता. मागीर लायटीच्यो म्हणजे लायटी घालतात एका डेकोरेशन झाडांक. आमकां नजरेक बरें दिसता पूण ती झाडांक भितरल्यान एनर्जी हें जाता वयता म्हणून ती झाडांक पर्यावरणाच्या बाबतींत झाडांक त्रास जाता. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. सांगेच्या कश्टी वाठारांत फाटल्या 4 दिसां सावन वॉटर पंप मोडिल्ल्यान उदकाचो उणाव. वाठारांत झरे, न्हंयो वा हेर नैसर्गीक उदकाचे स्त्रोत नाशिल्ल्यान दिसपट्टे लागपी उदक हाडपाक लोकांक 5 किलोमीटर लांब येवचें पडटा. दर 3 म्हयन्यांनी उदकाचो पंप मोडटाच म्हूण लोक सांगतात. उदका पुरवण करपी टाकी बऱ्या पयलींची, तिची कपॅसिटी कमी. टाकी कळमेल्या, बेगोबेग दुरुस्त करची आनी नवी व्हडली टाकी बसोवची लोकांची मागणी. मेन म्हळ्यार कितें आसा, हे हांगसर जे आसा हांगसर ही टाकीची
एक नळ एक आसा तेका लागून लोक जे खंयखंयसरल्यान येवन ते नळा कडेन हाडून उदक भरता. पूण हे सध्या अशें चालूच आसा. आमी हांव रावता कश्टी, आमकां कश्टी गांवाक जो हें आसा उदक जें आसा कश्टी सारकी उदक मेळना आमकां. प्रेशर मेन म्हळ्यार प्रेशर मेळना, उदक मेळ म्हणना. हें कितें केलां आमी कितें केलां की घरा वयर टाकी बसयल्या, पूण घरा वयर टाकयांक उदक चडना कित्याक प्रेशर ना. आमी तांकां कितले रिक्वेस्ट केले की तुमी कितें तरी प्रोविजन करा की वयली थोडी गरज आसा हांकां तरी प्रेशर मेळोनी म्हणून. पूण अजून पर्यंत कोण लक्ष घालना, कांय घालना. सांगे आमदार जो आसा तेका ही खरें म्हळ्यार तेका पडटा ही एरिया, त्या सायडीच्यान सावड्डे आमदार म्हणजे तेणी दोगांयनी खंय तरी लक्ष घालपा जाय आनी हे प्रॉब्लेम जो आसा हो खंय तरी सॉल्व करपा जाय. आयज लोकांक उदक ना, आमी खंयच्यान कशें करून गोव्हर्मेंटान टँकर धाडली पण टँकरीचे उदकाचे लोकांचे हें जायना. पूण गोव्हर्मेंटान म्हाका सांगता की हे सोल्युशन सदांच अशेंच उरत जाल्यार लोकांचे खूब त्रास जातले. लोकांचे ते बेगीच्यान बेगीन ही पायपलायन ना जाल्यार एक नवी टाकी अशी म्हणटा ती एक जावपाक जायी आनी जो ही उदकाची समस्या ही सामकी व्हॅनिश जावपाक जायी. हे म्हाजे कळकळीची विनंती आमच्या गोव्हर्मेंटाक. द ताज फोर्ट आग्वादाचेर शेनवारा सांजे पिकल बॉल सनडाउनर टुर्नामेंट जालो. एक काळ आशिल्लो जेन्ना सगळे लोक गोल्फ मेंबर जावपाक सोदताले आनी तीच ताक पिकल बॉलांतूय आसा. येवपी 4-5 वर्सांत पिकल बॉलूय गोल्फा भशेनूच फामाद खेळ जावपाक शकता आयोजक सांगतात. ताजाचा जोड पालवान आमकां हो एन्युअल इव्हेंट करपाक जाय म्हूण आयोजक उलयले. अंकित गुप्ता, निशांत वर्गीस, अंकित गुप्ता, निशांत वर्गीस, इमैनुअल रोहन, करण सिंह. Basically, the vibe that you created is as good as a party. People are having that much fun, but if this is a healthy way, because I see a lot of sponsors here with good healthy snacks and enjoying themselves and basically being very fit. Do you think, again, he asked me this question, if Gen Z's introduce this? Do you think this is the future of what parties are going to be with this? See, I'll give you a perfect description about pickleball. What I think is the perfect blend between cricket and golf. It's the prestige of golf and the popularity of cricket, right? What we're trying to do here is blend that with the nightlife, with people going out, with people having fun, not being so serious. And of course, a place like Goa where tourism is going down. So if we can introduce something that's going to help it in any way, I think that's a win-win situation for all of us. Yeah, and I just want to add to that, 90s was the era where everybody wanted to become a golf member. Everybody wanted to attend a private golf event, which still continues till date. After that, it was the marathons, where corporate world started investing in all kinds of marathon events across pan-India. Pickleball has the potential to be the next big thing in the next 4-5 years, where it can potentially surpass even golf. Where the corporate world is actually going to invest in a game like pickleball, where you see around what we've done out here, what we're trying to accomplish out here, is to create a fun social networking event at the forefront of the Arabian Sea. You can't get better than that. And add to that, we have representation from more than 12 states. That's a heartening fact. Which goes to show that the sport, it does well. It will be actually augurs well for the development of the sport, going forward. And I think our vision out here, both me, myself, and Taj Fort about our team, is to sort of have an annual event, make it bigger and better from here. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. हे न्यूज बुलेटिन पळोवंक मेळटा प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबुक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.